दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा खबर उजवाडाची. आमी कांय दीस पयलीं जेजूच्या जल्माची परब समोरुंबल्या. जेजूच्या जल्मान आख्खे मनशाकूळ खुशाल जालें, कित्याक जेजू वरवीं आमकां सोडवण आयली. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता मोगाच्या बाबा भयणीनो, हें उजवाड जावन आसलो सोब, आनी जो कोण ह्या संवसारान येता ताका जेजू हो सोब उजवाड दिता. आनी हाका लागून दर एका जेजूच्या फाटलावदाराक उलो आसा उजवाडाचें जिवीत जिवंक, बऱ्या कोरण्याचें जिवीत जिवंक. आनी जेन्ना आमी बऱ्यो कोरण्यो बरीं उतरां वापरून आमचें जिवीत जियेता तेन्ना आमी जेजू सारकीं जावंक आमी पावता. तर आयज केरीत भाशेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना एक दिनवासनेचें काळीज आमच्या मनांत आसूंक आमी मागुया. आनी जायते फावटी जेन्ना आमी दिनवाशी जाता तेन्ना आमी आमच्या जिविता उदेशी दुसऱ्यांच्याय जिवितांत आमी बरेपण हाडूंक वावुरता. आमी म्हणटा वी आर द इंस्ट्रुमेंट्स इन द हँड्स ऑफ गॉड टू ब्रिंग गुडनस इन द लायफ ऑफ अदर्स. जेजूच्या जिवितांत जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयतले तो बरेपण हाडूंक वावुरलो. कुड्ड्यांक पळयशें केलें, मोन्यांक उलोवशें केलें, बेऱ्यांक आयकोशें केलें. एके भाशेन तांच्या जिवितांत खुशालकाय ताणें हाडली. हेंच जेजूचें मिसांव ताचे आपोस फुडें व्हरतात.